नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आजच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स। ट्युशनांतल्यान घरा येतना व्हाळांत व्हांवून गेल्ले उसगांव साईनगरांतले 11 वर्साच्या भुरग्याचो सोद चालू। पुलीस फायर ब्रिगेड सुवातेर। दर्याचें उदक वाडिल्ल्यान माजोर्डा दर्यादेगेवयल्या शेकांनी भरलें उदक। दर्याचें उदक वाडिल्ल्यान पर्यटक तशेंच शेकवाले काचापूल। आदलो भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहराची केळशेची जमीन वादांत। नो डेव्हलपमेंट झोनांत केला रस्तो। आमदार थळावे आनी सरपंचा मदीं पेटले। रातचे दर्यावेळांचेर पुलिसांचे पेट्रोलिंग वाडयतले। टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक नाशिल्ले घर मालकांचेर जातली कारवाय। मुख्यमंत्र्यान केले स्पश्ट। आसात त्यो बालरथ बसी चालूच उरतल्यो, नव्यो सुरू करचे नात। मुख्यमंत्र्याची म्हायती। वेलनेसाचे 14 कोटींचे बिल एक्स फॅक्टो वरवीं मंजूर। कामार आसतना मरण आयल्यार फॅमिलीक मेळटली गोवा कामगार कल्याण मंडळा कडल्यान 50,000ची लुकसाण भरपाय। मंत्री बाबूश मोन्सेराताची म्हायती। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांत परतीच्या पावसाचो नेट वाडला। काल दिसभर उटंगाराचो पावस झडलो। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून दर्याच्या उदकाची पातळी वाडल्या। ताका लागून माजोर्डा दर्यावेळेवयल्या शेकांनी उदक भरलां। अचकीत दर्याचें उदक वाडिल्ल्यान पर्यटक तशेंच शेकवाले काचाबूल जाले। हवामान खात्यान येलो अलर्ट दिल्लो। देखून आमी सादूर आशिल्ल्याचें शेकवाल्यांनी सांगलें। ते हायटायड येयल्या आनी काल आमकां येलो अलर्ट दिल्ले, कांयच जावंक ना, सगळें सारकें आहा। आनी रोहन कावंटीन सारकें दिलां, आमचे ट्युरिझम मिनिस्टरान शेकां सगळ्यांक सारकें दिलें आनी टायमार दिलें, बरे भाशेन आमी घातल्या। पण लॉस बी कितें जाल तुमी? लॉस काय ना, सद्याक सारकें आहा। बिझनेस ते लॉस जातलेच। हेजेर फूल मुनाचे ते सदांच जाता। आमकां 30 आनी 2 वर्सां जालीं शेक घालता आमी, पूण सदांच ते आसताच, हाय टायड आनी लो टायडाचेर आसताच। हे फर्स्ट टाइम जाला ना, हे फर्स्ट टाइम म्हणून म्हणपाकूच जायना। हांवें आतांच सांगलां तुका, 30 आनी 2 वर्सां जालीं आमी शेक घालता। असले हाय टायड आनी लो टायड आमी रातचे चोयल्या। ते लॉस जाता, ते लॉस जाताच। आता कोविडाच्या टायमार कितें आमकां दिवपाक जाय आसलें ते दिवंक ना। ती इंग्लंडाक बी 50 लाख बी दिल्या शेक ओनराक तांकां, आनी आमकां कांयच दिवंक ना। भायले कितें हाडटा आनी आमकां लायता टॅक्स बिक्सांनी। तेच भाशेन आमकां ते लंडनाक बी पयशे दिल्या एक रेस्टॉरंट ओनराक कोविडाच्या टायमार, ते 50 लॅक्स आमकांय दिचे। गव्हर्मेंटान सांगलोलें, येलो अलर्ट दिल्लें। हय हा, हय आमी रेडी आहा। आतां जालें न्हू, सिजन स्टार्ट जालें। हे पावटी फर्स्ट टाइम लायफान रोहन कावंटीन बाबान सारके बरे टायमार दिला, पयले पावट इतले बेगीन शेकां। भारताचो आदलो क्रिकेटर आशीष नेहराची केळशेची प्रॉपर्टी वादांत सांपडल्या। नो डेव्हलपमेंट झोनांत रस्तो कसो केलो काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न। हेच विशयावयल्यान आमदार आनी थळाव्यांनी सरपंच डिक्सन वाजाक उजरायलो। आदलो क्रिकेटर आशीष नेहराचे केळशीच्या प्रॉपर्टीत नो डेव्हलपमेंट झोनात रस्तो जालोच कसो काय म्हणून आमदार मेंजी विएगश आणि थळाव्या लोकांनी सरपंच डिक्सन वाजाक उजरावून काढला। कावलीन गांवांत आनी प्रॉपर्टी नाय, सगळे प्रॉपर्टी काप जाले आनी आमकां तेज मुखार आतां हे मुखार आनी प्रोजेक्ट करूंक सोदता आनी कितें करूंक सोदता आमकां आनी कांय आनी प्रोजेक्ट आमकां कावलीन आमी अपोज करता। कावेलोसी ह्या मोबरार बाट घेवपाक सोदना ना म्हूण मुगे पार्टनरशिपा हिंग आशीष नेहरा कांय ना। आशीष नेहरा बीजेपी गेलो ब्लू आयड बॉय
आनी BJP ताका प्रोटेक्ट करता आनी ताका प्रोटेक्ट करता म्हूण आज जुना म्हयना जेन्ना जरी तरी स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडलो अजून पुसान हे रिस्टोरेशन जालो सो आय एम व्हेरी क्लियर इन वॉट आय टॉक आय टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस इज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर 5 years I am responsible if anybody does wrong it comes to me but that does not mean I am involved in it I am nowhere involved in panchayat decision making I have nowhere till today involved myself or called up any of the sarpanches and told them you do this give this NOC do that NOC asked a favor I have never done it उपरांत बुधवारा पर्वरे विधानसभा संकुलात BAC बसकेक आयिल्ले कडूनय वेंझी नेहराचे वादग्रस्त प्रॉपर्टीचेर उलोवप केले पळयात 1.5 वर्स पयलीं तेणें थिंगा काजू बी कातून उडयल्ल्यो आनी आज ते NDZ एरिया इफ यू सी दॅट प्लेस टोटल width ऑफ लँड इज ओनली 300 meters which means हे वाटेन तुका रिवर्साल हे वाटेन तुका दोयरो आनी 300 meter जमीन सो इट इज टोटली NDZ नो there is no development at all who can do development so how can you robol bhi haru call pata ani kidyar kadop न्हू हे काडपा जाय न्ही सो समवेर गव्हर्मेंट खूंय काय चुकलो आहा घुसपलो आहा आनी लूट मार करपा येयलो आनी हो गव्हर्मेंट लूट मार करपा इंटू सगळे आम बुलडोज जालाय एंड वी फॉल इंटू आनी यू मस्ट हॅव सीन द स्टेटमेंट दॅट इज कमिंग आउट की आउटसायडर्स आर डुईंग जॉब्स अरे आउटसायडर्स आर कोण आपयताय तुमी चोयला स्टेटमेंट केलो तो आउटसायडर्स गोंय येवन जॉब करतात आउटसायडर्स येतले आपयलाय कोण तांकां ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही दर्यादेग वाठारांत रातच्या 10 उपरांत व्हडल्यान संगीत वाजोवप्यांचेर नेमाप्रमाण कारवाय जातली दर्यादेगेवयल्या पुलीस स्टेशनांतले 40% पुलीस रातच्या वेळार गस्त घालतले 20% पुलीस हेर वाठारांनी गस्त घालपा खातीर आसतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें बिराडकार तपासणी मोहिमे खाला पुलीस आतां अचकीत घरांची तपासणी करतले जर कोणे बिराडकारांची म्हायती पुलिसांक पयलीं दिवंक नाशिल्ली जाल्यार तांकां 1 ते 10,000 रुपया मेरेन दंड भरचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें तांकां अरेस्ट केले आनी आतां नायट पेट्रोलिंग जे आसा पळय न्हू हें खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडयलां सो दॅट पुलीस गस्त जाका म्हणटा पळय न्ही ती रातची बी ओके 20% ऑफ द स्टाफ हो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बाकीचे कडेन डेप्यूट आसतलो बट हांगासर अजून एडिशनल 20 म्हणजे 40% ऑफ द स्टाफ जो आहा पळय न्ही हो विशेष करून ट्युरिस्ट रातचो जो आहा पळय न्ही ह्या बेल्टांनी आसतलो जेका कोस्टल बेल्टांत आसतलो विशेष जेका म्हणजे 10 उपरांतचे म्युझिक ओपनाचेर पूर्णता बंद आसतलें ओके आनी जेका म्हणजे क्लोज डोर केली जेणी परमिशन्स घेतलेली आसा वॉट एवर द थिंग्स ताकाच तेजे क्लोज डोर रेस्टॉरंट आनी हे जे आहा पळय ते चालू उरतले जो कोण व्हेरिफिकेशनचो फॉर्म ज्याच्या कडेन आतां हाज्या फुडें पुलीस जे आहा पळय न्ही म्हणजे स्पॉन्टेनियस खंयसरी वचून चॅक करतले किंवा वचून चॅक केल्या उपरांत जर त्यांनी व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किंवा व्हेरिफिकेशन फॉर्म आमी दिल्लो जर तेज्या कडेन ना जाल्यार घर मालकाक फ्रॉम 1,000 to 10,000 दॅट डिपेंड्स अपॉन तो कितले दीस रावता तो खंयच्यान येयला सगळे ह्या काही क्रायटेरियाचेर 10,000 रुपया पर्यंत फायन ही डायरेक्टली घर मालकाक पडटली ओके आनी परत ताणें जर कसलोय फाल्यां सकाळी पळयता म्हणजे आमी IPC एक्टांनी ते पळयता क्रायम केलो जाल्यार इन्क्वायरीक जर ताका येवपाकूच जाय पण फाल्यां सकाळी बाकीच्याय सगळ्या भानगडींनी अननेसेसरी जर तेणें व्हेरिफिकेशन असलें बरें आहा तेणी कितेंय क्रायम केलो जाल्यार रोखडोच तो दाखयतलो आपूण व्हेरीफायड करून दवरलेलो हो तेजो एड्रेस धरा म्हणून जर नासलो जाल्यार अननेसेसरी जेणी कोणी घरान दवरला तो सगळ्या इन्क्वायरीक अटकतलो बालरथ येवजण चालूच दवरतले मात ह्या येवजणे खाला नव्यो बशी मेळच्यो नात अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत स्पश्ट केलें तशेंच हेर विशयांचेर म्हत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतले आमी बालरथ स्कीम आमी बंद करूंक ना आमी नवीन आनीक जांकां एडिशनल बसी जाय पळय न्ही रे त्यो दिवच्यो ना म्हटल्यार बालरथाची स्कीम सुरू आसा बालरथाचे पयशे तांकां दिवपाचे तशेंच दिता तेंच्यांनी ज्यो मेंटेन करिना त्यो बसी मेंटेन करच्यो ओके नवीन बसीस दिवपाच्यो आसा त्यो म्हणजे रिप्लेस करपाचेर आमी वर्किंग करता ज्योच्यो हे जाली म्हणजे वॅलिडिटी सोंपली बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय आमी जो मेंटेनन्साक पयशे दिता पळय न्ही रे त्या मेंटेनन्साकूच मोडचे तेंच्यांनी आनी तेजी फिटनेस आहा पळय न्ही ती फिटनेस घेवची ही जबाबदारी तेंची आहा तेंच्यांनी सगळी जबाबदारी सरकाराचेर घालून आपूण हात वयर करचें न्ही त्या ती म्हटलं आमी स्कीम खंयच बंद करतले म्हणूंक ना बालरथ स्कीम चालूच उरतली ओके आमी तांकां पयशे दिता तशेंच दितले उलट तुमकां सांगता आतां आमी तांकां आनीक चड पयशे दिवपाक लागले पयलीं तांकां 3,75,000 दिता आतां 4,20,25,000 दिवपाक लागल्या जे ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पयशे दिना पळय न्ही ते दिना आमी सरळ सरळ तेंचे अकाउंट ओपन करा तांच्या अकाउंटाचेर पयशे घाला आमी तांकां 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता जर ड्रायव्हर आनी जर कोण उरना पळय न्ही जाल्यार ती तेंची चुकी आहा मॅनेजमेंटाची आमची न्हू
ओके आणि तेंच्यांनी आतां अकाउंटारूच तेंच्या पयशे घालपाक जाय, तांकां जाय तेन्ना काडून उडोवपाक आनी हें करपाक मेळचो ना. तेंच्यांनी जर आमकां सगळें युटिलायझेशन दिली जाल्यार 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता. आयचे कॅबिनेट डिसिजन रिएम्प्लॉयमेंट ऑफ द 11 रिटायर्ड हेडमास्टर ग्रुप बी कॅटेगरी गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी ताका आमी 11 म्हयन्याक परत एकदां नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर पर्यंत एक्सटेंशन दिला, कारण आमच्याकडे हेडमास्टर्स शॉर्टेज आसा म्हणून. सध्या तरी 11 जाणांक दिला डायरेक्टली नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर सोंपासर. कारण कोविड-19ची कलेक्टराची काही बिल्स उरली ताका एक्सपोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिल्ले आसा. प्रपोजल ऑफ द सर्विसीस डॉक्टर संतोष नायक ही इज अ सर्जन, एक्स इंडियन सर्जन ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. ताका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान आमी ताका म्हणजे 2 वर्सां खातीर दिला, कारण थंयसर आमच्याकडे सर्जन पोस्ट अजून भरपा खातीर कोण एकदां 2दा एडवर्टायज जालो, एकदां कोण येवंक ना म्हणून ताकाच परत एकदां दवरला. एक वेलनेस फॉर एवर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड ऑफ द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन GMC हाजे पळय 14 crores बील आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजचें, ताका एक्सपोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिल्लें आसा. ट्रान्सफर ऑफ द कॅटल फीड प्लांट फ्रॉम द कॉपरेटिव्ह टू द वेटरनरी डिपार्टमेंट. कॅटल फीड प्लांट सध्या बंद पडिल्लो, ताजी लँड आमी कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटा कडल्यान वेटरनरी डिपार्टमेंटा खातीर डायरेक्ट दिल्ली आसा. स्वयंपूर्ण गोंयची भाशणां दिवपी मुख्यमंत्री दर एका धंद्यात गोंया भायले लोकूच चड दिसतात म्हणून एका वटेन उलोवन दाखयता आनी दुसरे वटेन गोंयकार फार्मासीवाल्यांच्या पोटार पांय दवरून गोंयांत हाडिल्ले वेलनेस फॉर एवर फार्मासीचे 14 कोटींचे बील मंत्रिमंडळ बसकेंत क्लियर करता. ह्या प्रकारा वयल्यान मुख्यमंत्र्याक नेमकें कितें सिद्ध करपाचें आसा काय हेंच कळना. पळयात पुराय बातमी. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. या बसके उपरांत मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बैठकीत जाल्ल्या निर्णयांची माहिती दिली. हातूंतलो एक म्हत्वाचो निर्णय आशिल्लो तो म्हळ्यार वेलनेस फॉर एवर ह्या फार्मसी कंपनीचे 14 कोटींचे बिलाक एक्स फॅक्टो तत्वाचेर दिल्ली मान्यताय. अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंयांतले धंदे भायल्यांच्या हातांत वतात ही खूब गंभीर बाब म्हूण स्वता मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान विधान केल्लें. हें विधान करून 24 वरांय पुराय जाल्ली ना आनी दुसरे वटेन सरकार वेलनेसा सारकेल्या कंपनीचे 14 कोटींचे बिलाक मान्यताय दिता आनी ती बीन एक्स फॅक्टो. मायग्रन्सीच्या हातूंतल्यान पळयता एक वेळ एक प्रत्येक गोंयांचो धंदो हो मायग्रंट यूज करपाक लागला. हांव कोण आनी कितें करतना इट इज व्हेरी डेंजर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. इन फ्युचर आमी गोंयकार जे आहा धंद्यानी विचारात हे हो इनिशिएटीव्ह फुडें घेवपाक आपल्याक ताका स्पीड आहा ताका फुडें कोणी काडपाक आमी काडपाक. एक वेलनेस फॉर एवर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड ऑफ द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन GMC हाजे पळय 14 crores बील आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजचें, ताका एक्सपोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिल्लें आसा. वेलनेस कंपनीचे गोंयांतले एकूण कारभाराचेर कितलेशेच फावट गंभीर आरोप जाला. तांणी आतां GMCत धरून गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल शारांनी आपल्यो शाखा उगडल्यात. हे असले बीग प्लेयरांक लागून आमच्या धंद्याचेर हावळ आयल्या म्हूण गोंयच्या फार्मासिस्टांचो सदचो बोवाळ. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कामाच्या सुवातेर मरण आयिल्ल्या कामगारांक वन टायम सेटलमेंट म्हणून 50,000 रुपया दितले अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. ते भायर कामगारां खातीर आशिल्ल्यो आनी काळ भायऱ्यो जाल्ल्यो 3 येवजण्यो काडून तांच्या जाग्यार नवीन येवजण लागू करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें मंत्री बाबूशाचें म्हणणें. It is more of the schemes basically. We just went through the schemes of the labor welfare, and because we had formed the subcommittee. Because subcommittee basically came up with I think out of the 10 schemes whatever we had, 3 schemes are basically defunct because we will not be using those schemes. So they have come up with some fresh New schemes schemes which is basically more approachable and more beneficial towards the labor and enhancement also of the amount. Plus we are going to they have suggested that I think it is been implemented that as far as any labor who is working if there is that occurs when he is working, he will get 50,000 rupees as a one-time compensation. क्लब धन्यांनी पर्यटकांची सतावणूक करची न्हय तशेंच कोणेच कायदो हातांत घेवचो न्हय. पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान कलंगूट कांदोळीच्या क्लब धन्यांक आवाहन केलें. फाटल्या 4 दिसांत कलंगूट वाठारांत जाल्ल्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान क्लब धन्या वांगडा खासा बसका घेतली. All the major club and restaurant owners of Tito's Lane और कलंगूट के बाकी लोग जो बड़े क्लब्स हैं उनके साथ हमारा मीटिंग रहा. And it was a coordination meeting
उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ के लोगों को बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे, पुलिस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस किया गया, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी वर्किंग मोर इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर टू एंश्योर दैट नो अनटूवर्ड इंसिडेंट टेक्स प्लेस इन दिस एरिया। इसके अंदर जो हमारा खास स्ट्रेस दिया गया है वो इस बात को दिया गया कि वी रिक्वेस्टेड ऑल दी establishments they should ensure that there is proper verification of all their employees, उनका proper police verification होना चाहिए। साथ ही में we will also ask them that all the people who they employ to maintain discipline inside their premises, none of them should at any stage take law into their hand। अगर उनके प्रेमाइस में कुछ ऐसा होता है जहाँ पे कोई उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, उनके स्टाफ के साथ, या उनको बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहा है, तो हमने उनको बताया है कि दे शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म कैलंगूट पुलिस स्टेशन, और वहाँ से दे शुड टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस, एंड वी शैल इंश्योर दैट प्रॉपर लीगल एक्शन इज टेकन अगेंस्ट एनीवन हु इज वायलेटिंग द रूल ऑफ द लैंड। इसके अलावा हमने इस बात पे भी सहमति दी है कि as has been directed by Honorable High Court, that there should be no violation of the noise pollution rules, and all the restaurant owners and club owners have agreed that they shall cooperate in all possible manner with police, and we are very hopeful that since we are at the beginning of the tourist season, we will have a very safe and better tourist season than last year, and we will be working in a very coordinated manner. Thank you. मुख्य सचिवांच्या जमीन रूपांतरण प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची खोलायेन चौकशी करची। हे प्रकरण चौकशे खातीर सीबीआय कडेन दिवचे, नाजाल्यार कोर्टात वतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन सरकाराक दिल्या। गोंयांत कायदो आनी वेवस्था म्हणटा ती दिश्टीच पडना। गोंयांत चलयो आनी बायलोय सुरक्षीत नात, हाचे कडेन सरकारान पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्याचें काँग्रेसीचें म्हणणें। इल्लीगल लँड कन्वर्जन जे जाला ताजेर चौकशी जावपाक जाय एट द हायेस्ट लेवल, आणि हे गोंयच्या जनते मुखार हे येवपाक जाय, हे भायर सरपाक जाय। हो या बीजेपी सरकाराचो स्कॅम आता ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जालो, आमी फॉलोअप केल्या तेच्या वचून कांयच हालचाल जावना। सो आज आमी गोंय राज्याचे जे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस जे आसा त्यांच्याकडे आम्ही आज कंप्लेन ऑफिशियल रजिस्टर केल्या, ज्याची कॉपी गोयचे होम मिनिस्टर, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हाका आमी ही कंप्लेन आमची आज आमी थंय दाखल केल्या, आणि ती कंप्लेन इज व्हॉट इट इज अगेन्स्ट फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, misuse, abuse of official position and corrupt practices by the Chief Secretary of Goa, Puneet Goyal, by the TCP Minister Vishwajit Rane, आणि जो Chief Town Planner असा राजेश नाईक, हांचेर CBI इन्क्वायरी जावची म्हणून आम्ही डिमांड केल्ली आसा। कित्याक गोंय राज्याचो जो चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व आसा, जेन्ना TCP मंत्री जो आज कॅबिनेटा भितर नंबर 2 पोझिशनाचेर आसा, जेन्ना असले हाय प्रोफाईल लोक जेन्ना इन्वॉल्व आसा असले इल्लीगल लँड कन्वर्जन स्कॅमान, तेन्ना ही केस गोंय राज्याचे पुलीस हातून कांयच करपाक शकना। दिस विल बी ऑल मॅन्युपुलेटेड। सो वी हॅव टुडे फाइल्ड अवर कंप्लेंट टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस की ही केस जी आसा ती सीबीआय कडे दिवची। समज जर तर ते एक्शन घेना जाल्यार वी हॅव टोल्ड हिम that don't force us to approach the court of the law. गोंय ही एका तेंपार देवभूंय आशिल्ली। पुर्तुगेजांच्या आक्रमणा उपरांत तांणी गोंयकारांची वळख बदलली। मुक्ती उपरांत लेगीत कोणेच आपली पोरणी अस्मिताय म्हळ्यार धर्म परतून स्थापन करपाचो यत्न केलो ना। ते खातीर आतां आमी एकठांय येवन गोंयांत हिंदू धर्म परतून हाडपाची गरज आसा अशें मत सुभाष वेलिंगकार हांणी उक्तायलें। तपोभूमी हांगा जाल्ल्या गोध्वज स्थापन कार्यावळीत ते उलयताले। गोव्याच्या नांवांतच गोवंशाची महती आसा अशें म्हजें म्हणणें। आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवापुरी, गोपकपट्टम, गोमांचल, गोमंतक ह्या नांवांनी ह्या प्रदेशाक वळखलो वता अनादी काला पासून। पोर्तुगीजांचें आक्रमण जालें
आणि पोर्तुगीजां कडल्यान हिंदू धर्म आणि हिंदू संस्कृतीचे उच्छादन सुरू झाले, निखंदन सुरू झाले. फ्रान्सिस झेवियरच्या कृपेन गोवा इन्क्विजिशन हे गोव्यान जे अत्यंत क्रूर न्यायालय अशें जाका म्हटलें वता, जगांतले क्रूर, ते हांगा 250 वर्षां म्हणजे सादो काळ न्हय, तब्बल 250 वर्षां ह्या इन्क्विजिशनान आमकां आमच्या पुर्वजांक नुसते भरडले, यमयातना दिल्यो. तातूंत दिल्ल्यो यातनाचे वर्णन जर आयकत जाल्यार सैतान आणि राक्षस सुद्धा अशा प्रकारचे केन्ना वर्तन करचे ना. अशें वर्तन ह्या सगळ्या पाद्रींनी इन्क्विजिशनच्या आमच्या पुर्वजांक दिले, हिंदू पुर्वजांक दिले. 500 वर्षांक पोर्तुगीजांनी गोंयची आयडेंटिटी बदलपाचो प्रयत्न केलो, पहचान बदलने का प्रयास किया. पूर्णपणे बदलली आमची ती, आम्ही घरा धरून हाडा. पण भयंकर भय आमच्या मनान जो इन्क्विजिशनान निर्माण केल्लो तो केवळ ख्रिश्चन बांधवांच्या मनान आसा अशें ना, हिंदू बांधवांच्या सुद्धा मनान अजून तो भय जो आसा, ती दहशत जी आसा ती आसा. पोर्तुगीजांनी केलें कितें? आयडेंटिटी बदलली आमची गोंयची. म्हणजे गोमातेन समृद्ध आशिल्लो प्रदेश जो आसा, ज्या प्रदेशाची ओळख गोमाते वयल्यान जाताली, त्या प्रदेशाची पहचान पूर्णपणे बदलली. रस्तो सुरक्षा सप्तकूय इव्हेंट मॅनेजमेंट जावन रावला असो आरोप आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी केला. गोंयांत अपघात वाडत आसा आनी फुडल्या वर्सा अपघाताचें प्रमाण 2 वर्सां परस चड वाडटलें अशेंय ताचें म्हणणें. रस्त्यांच्या सुविधांनी सुदारणा जावची तशेंच बरे रस्ते मेळपा खातीर नागरिकांच्या फुडारपणा खाला सरकारान समिती स्थापन करची म्हणून आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक उलयलो. थोड्या दिसांचे रोड सेफ्टी विकान कार्यक्रम जाल्ले, तातूंत आमचे मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत तांणी ते सदा भशेन इव्हेंट मॅनेजमेंट कशें केलें तुमी पळयल्लें. स्टेजी घालपाच्यो, फंक्शनां करपाचे, फोटो काडून प्रेसाक धाडपाचे. इव्हेंट मॅनेजमेंट भारतीय जनता पार्टीची स्पेशालिटी ते आमी जाणा. पूण ह्या इव्हेंटान सुद्दां जे इनसेन्सिटीव आनी शॉकिंग आनी इग्नोरंट रिमार्क्स जे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्या, those are very hurtful. You should look at the actual data and also collect detailed data की जाग्यार ऍक्सिडेंट जाला थंय खड्डे आशिल्ले काय, ज्या जाग्यार ऍक्सिडेंट जाला थंय तुमचे रोड इंजिनियरिंग सारखे आशिल्ले काय, ज्या जाग्यार ऍक्सिडेंट जाला थंय लायटिंग आनी सायनेज आशिल्ले काय. सो दीज आर ऑल्सो द डिटेल्स दॅट प्रमोद सावंत शुड टेक फ्रॉम द गोवा पुलीस बिफोर मेकिंग स्टेटमेंट्स. फुडल्या वर्साच्या रोड सेफ्टीवर तुम्ही मातशें स्टडी करून येयात आणि लोकांचो असो इन्सल्ट करू नका. तुम्ही हायवे बांधले आणि तातूंत करप्शन केलें आणि अशें म्हणू नाका की तुम्ही डेव्हलपमेंट केले. खरें डेव्हलपमेंट इज क्रिएटिंग सिस्टम्स फॉर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. आणि हातूंत खरें म्हळ्यार राजकारण्यांनी पयलीं लीड घेवंक जाय. ज्या देशाचे हांव तुमचे उल्लेख करता, न्यूयॉर्क जावं, पॅरीस जावं, सिंगापूर जावं, असल्या शहरांत तुम्ही पळयल्यार थंयचे स्थानीक जे लिडर आसा, पॉलिटिकल लिडर्स, दे देमसेल्फ टेक द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, दे लीड द वे. आणि हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत कसो भोंवतात, येदी व्हडली कॉनवॉय घेवन भोंवतात. म्हाका दिसता पॅरीस आनी सिंगापुराचे जे व्हडले थंय मेयर किंवा जे लिडर आसा तांच्या पेक्षा व्हडली कॉनवॉय आमचो मुख्यमंत्री घेवन भोंवता. एक्सिडेंट रेट गोंयान वाडत आसा ते आमी जाणा, दर वर्सा वाडटा. म्हणजे आमी गॅरंटेड जाणा की फुडल्या वर्साची एक्सिडेंट रेट ह्या वर्सा पेक्षा चड आसतली. More Goans are going to die next year. It is a guaranteed fact statistically. Still Dr. Pramod Sawant is not doing anything about it. नॅशनल कॉन्फरन्साचो उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला हांणी बुधवारा जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. देखून केंद्रीय प्रदेशाक 6 वर्सां उपरांत पयले सरकार मेळ्ळें. ओमर अब्दुल्ला हे नव्या केंद्र शासित प्रदेशाचे पयले मुख्यमंत्री जाले. ट्युशनांतल्यान घरा येतना व्हाळांत व्हांवून गेल्ले उसगांव साईनगरांतले 11 वर्साच्या भुरग्याचो सोद चालू आसा. बुधवारा सांजे ही दुर्दैवी घडणूक घडली.
घडणूक सुवातेर सद्याक पुलीस, थळावे आनी फायर ब्रिगेडीचे जवान सोद घेतात. बुधवारा सांजे उसगांव एक दुर्दैवी घडणूक घडली. ट्युशनांतल्यान कांय भुरगीं घरा येतालीं. दुसरे वटेन उटंगराचो पावस आशिल्लो. घरा येवपाक म्हूण शॉर्टकट घेतलो तो 11 वर्साचे दर्शन नार्वेकाराच्या जिवार बेतलो. शॉर्टकट घेतना मदीं व्हाळ लागिल्लो, मात उदकाची पातळी वाडिल्ल्याचो अदमास भुरग्यांक येवंक ना. तातूंत 11 वर्साचो दर्शन नार्वेकार व्हांवून गेलो म्हूण बाकीच्या भुरग्यांनी सांगलें. वांगडा दर्शनाची भयणूय आशिल्ली. त्या भयणीन 3 भुरग्यांक वाटायले, मात दर्शनाक वाटावपाक तिका येस आयले ना म्हूण सुत्रांची म्हायती. प्रेस्तारा सकाळ सावन भुरग्याचो सोद चालू आसा. पोलीस, थळावे, फायर ब्रिगेड सोद घेतात. नेमके काल ट्युशनाक गेल्लो तो. ट्युशनाक जाताना त्याची बहीण बी वांगडा आसली. ते 4-5 जाण आसले. 4-5 जाण ते तिघे जाणांक त्यांना हे केले, बहिणीन काढले. तो भावाक सोडले, भाव गेलो तो. ट्युशन सोंपोवन ते घरा येताले. मदीं व्हाळ लागता तो क्रॉस करताले. क्रॉस करताले. पावस पडटालो. चाराक पावस. तेजें नांव कितें? दर्शन संतोष नार्वेकर. आनी खंयची स्कुलान शिकतालो तो उरगांव? ताराबाई. काल जवळपास सुमार साईनगर म्हणटा थंय एक भुरगो 11 वर्साचो जो ट्युशनाच्यान रिटर्न घरा वतालो. सडनली ते उदकाचो रायस जाल्या कारणान तो व्हाळान तो ते कंट्रोल जावना तेका तो करंट आनी तो व्हांवून गेलो. काल रातच्यान फायर डिपार्टमेंट, पोलीस डिपार्टमेंट तशेंच बाकीचे जे एजन्सी, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस तेंच्यानी कॉर्डिनेट करून आमी सर्च ऑपरेशन चालू केला. उसगांवचे तेंच्यांनी आमकां बरो हेल्प दिला आनी तो सर्च ऑलरेडी चालू आसा. त्या सायडीन आमी आतां बोट घेवन सद्या विज्युअल सर्च करता बोटीन. जवळ कितले किलोमिटर आसा हो आतां डिस्टन्स? इतले पयस पावोंक शकता भुरगो? हय, काल जर करंट आसलो न्ही, कंटिन्यू पावस पडल्या कारणान इतलो करंट आसलो उदका भितर की चान्सीस आसा आनी त्या खातीर आमी तो चान्स आमी सोडिना. तो आतां जर सर्च केली जाल्यार तो मेळपाक शकता हांगा इन केस जर आसा जाल्यार. कोस्टलाच्यान कोण येयले? कोस्टलाच्यान पुलिसांनी आपयल्ले आसा ऑलरेडी. इवन एडिशनल कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर तेंच्यांनी कोस्टल पुलिसांक फोन करून तांकां पॉइंटर आपयल्ले आसात. NDRF टिमूय हांगा पावल्ली आसा. आमी हांगा आसा जे उसगांव साईनगराच्यान व्हाळाक जॉयन जाला आनी दुसरा मेळ्ळा थंय आमी आसा. त्या जाग्यार आतां तुमी पळयता की फायर फोर्साचे जे आसा अधिकारी आनी जे कर्मचारी आसा ते हांगा बोट घेवन ती सगळे सायडीन जी न्हंयची कड आसा ती कड सगळे सोदता ते. आनी अजून मेरेन कांय ना. काल तिणी सांगले आसा हांगा कोस्टल पुलीस पावल्ले आसा आनी सगळे फायर फोर्साचे जावं PI फोंडेचो सगळे हांगा सर्च करता. सगळे सायडीच्यान एक तुकडी करून तेंच्यांनी घातलेली आसा आनी ते सर्च करता. इवन लोकल जे आसा, लोकल साईनगराचे भुरगे तेवूय हांगा मोठ्या प्रमाणात तेंच्या वांगडा वावरता. आतां जो काल ट्युशन सोंपोवन जो भुरगो दर्शन संतोष नार्वेकर हो भुरगो ट्युशन सोंपोवन घरा येतालो. तेजे वांगडा तेजी भयण आसलेली आनी तेन्ना व्हाळ क्रॉस करतालो आनी पावसाचो नेट आसलो आनी उदय भरपूर येयलें व्हाळान. अकस्मात उदक येयलें आनी ते भुरगे जवळ तेंचे वांगडा 4 जाण आसले. 3 जाणां भयणीन बॅगाक धरून सगळ्यांक वयर काडले आसा आनी एका जेन्ना बॅगांतल्या वयर काडटा बॅग सुटले आनी तो स्लीप जाला आनी तो हातींतल्यान गेलो. आज पर्यंत तेका कालच्यान सर्च ऑपरेशन हांगा चालू आसलें पूण कालच्यान तो मेळोना. आतांय तेका सोदता, अजुनूय तो भुरगो मेळोना. तेन्ना आतां कशें कितें आसा हेजे मुखार तुमकां आमी अपडेट देत रावतले. गोमंतक TV खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV. तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो TV, गोमंतक TV.